येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. डबल ट्रॅकिंगाच्या कामांक वेलसांवा लोकांचो विरोध चालूच. आयज दनपारां वेलसांवा थळाव्या आनी पुलिसां मदीं पेटले गॅर. जमनीच्या धनयांचो आकांत, पुलीस आयले धांवन. पिळणाच्या पेंट कारखान्याचो उजो आटोपांत हाडपाक झुजा पावण्यार यत्न. धुवराक लागून इबाडू येता वाठाराच्या लोकांची भलायकी. सरकारी यंत्रणा लागल्यात कामांक. आयली मकर संक्रांत, पूण लोकांचो बदलतो ट्रेंड. गिरायकाक जाय आधुनीक वस्तू, पळयात दिवचलचे बदलते वारे. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. काल दनपारां पिळणाच्या बर्गर पेंट कारखान्याक उजो लागलो. नौदळ आनी लश्कर आनी उजो पालोवपी दळाचो वावर चालूच आसा. उजो नियंत्रणांत हाडला तरी धुवराक लागून पिळणाच्या लोकांची भलायकी धोक्यांत आयल्या. आयकात आमचो रिपोर्टर समीप नार्वेकारान दिल्ली पुराय म्हायती. हो आतां दुसरो दीस पिलेन बर्गर पेंट फॅक्टरीक उजो पेटलो तो. तुमी पळयल्यात उजो मातसो कंट्रोलान येयला. जी काल तुमी तो स्मोक क्लाउड पळयतालो पळय तो आयज ना, पूण भितरल्यान उजो आजून धगधगता. तरी आयच्यान फायर ब्रिगेडीची तुमी पळयता लायन चालू आसा. आर्मीचे पासून फायर टेंडर्स हांगासर प्रेस केल्यात. हाय एंड मशिनरी फायर डिपार्टमेंटाची ती पासून डिप्लॉय केला आनी एफर्ट्स म्हणटा तो हो चालू आहा पळय तो उजो पालोवपाचो एफर्ट चालू आसा. आतां JCB पासून डिप्लॉय केला. ती हे काडपाक ती डॅब्रीज जी पडला पळय ती डॅब्रीज क्लियर करपाक भितर मशिनरी आहा. मशिनरीन पासून ती हे जाला एक ती डॅब्रीज पडोन थंय एक प्रेशरायज जाला आनी थंयच्यान ती स्मोक आजून उजो म्हणटा तो अजून पेटत आसा. आनी मेन थींग गजाल म्हटल्यार कितें काल धुवराक लागून हांगाची जी 2 किलोमिटर सरावंडींग जो रेडियस आसा पळय ह्या रेडियसा भितर जी घरां तांकां काल इवॅक्युएट केला ती हांगासरल्यान गेल्यात. पूण हेल्थ इश्यूज आसा तांकां प्रायोरिटी दिवन तांकां थंयच्यान शिफ्ट केल्यात. आमी ZPक मेळ्ळे हांगासरले लोकल ZP आमचो तो संदीप बांदोडकर ताका मेळ्ळे. तांच्यांनी सांगले अरावंड 200 लोक ह्या रेडियसा भितरल्यान शिफ्ट केल्यात आनी हेल्थ मशिनरी म्हणटा ती अलर्ट रावल्यात. आनी तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता कश्यो सगळ्यो लायनीन फायर ब्रिगेडी रावल्यात. एकान एक वचून थंयच्यान उदक मारून परत फाटले. सो हांगासर एम्बुलन्स पासून तेंच्यांनी डिप्लॉय केल्यात. फाल्यां कोण हांगा हेल्थ हॅजर्ड जाले कितें जालें तांकां हे करून सोमते एडमीट करून तांकां फर्स्ट एड दिवपाक. GOA365 खातीर पिळांच्यान सयत नार्वेकार. उज्याच्या अहवाला उपरांत काल सांजवेळार DHSन भलायकी सल्लो दिलो. मास्क घालप ना, घरांत वारे गळपाक जनेलां दारां उक्ती दवरप, कारखान्यांतले 2 किलोमीटर अंतराचेर दमो आनी फुफ्फुसांचो दुयेंस आशिल्ल्यांक भायर काडप अश्यो कांय सुचोवण्यो भलायकी विभागान दिल्यात. आयज सकाळी पयलींच उजो नियंत्रणांत हाडलो अशें उजो पालोवपी दळाचे जवान सांगतात. पूण कोसळिल्ल्या कोळशाक लागून उजो पालोवपी दळाक तळघरांतलो उजो निवळावप कठीण जालें. काल जो दनपारा उजो लागिल्लो तो आमी खुबशे एफर्ट्स घेवन तो कंट्रोलान हाडलो. कित्याक रातभर आमी फायर फायटिंग करताले आनी फातोडेर म्हणल्यार तो उजो कंट्रोलान आयलो. आतां उजो पूर्णपणे सामको कंट्रोलान आसा. आतां फक्त कितें आसा बेजमेंटान जो उजो आसा तो मातसो पेट्टा. म्हणून तो उजो पालोवपाक लागून डिफिकल्टी येता. म्हणजे कितें जाला बेजमेंट जो आसा बेजमेंटाच्या वयलो जो स्लॅब आसा म्हणजे जो रुफाचो स्लॅब आहा तो कॉलेप्स जाला आनी असो पडला. सो बेजमेंटान एंट्री करूंक मेळना. तो रूफ स्लॅब पडलेलो आसा. त्याच भायर स्लॅबाच्या वयर जे रुफिंग शीट्स आशिल्ल्यो त्यो विथ एंगल्स ते फॅब्रिकेशन वर्क तेय सकयल पडलेले आसा. सो ताका लागून आमकां मातशी डिफिकल्टी जाता बेजमेंटांतलो हो उजो हे करपाक. हे सुवातेर बारीक नदर दवरपी IDCचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्डान गजाली नियंत्रणात आसात अशें सांगले. पूण ताणें उजो पालोवपी दळाक ल्हव पूण व्यवस्थीत उजो पालोवपाचो सल्लो दिला. आयकात. I checked in the morning 7 o'clock, well beyond control. Now 10 o'clock again I checked. Now no issues. The JCB is already breaking through and going inside, so that where we have not reached, that part which is burning is heated down. But still it is not completely safe for people to enter. The heat is so much that we are not taking a risk. At least I have requested the fire authorities not to take risk and go inside right now. Let it take another half a day. Let it go slow. मजगती रेश मागुशाचो ZP संदीप बांदोडकारान सांगले.
उज्या लागसार रावपी लोक पयस गेल्यात. ऐकात. गांवान खूब हेल्थ हॅझार्ड निर्माण जाल्लो आसा, कारण हेजो वास सगळो आसा पळय तो सगळे पसरलेलो आसा आनी त्या खातीर थोड्यांक आस्माचें आसता, थोड्यांक दुसरे कसले तरी हें आसा ते सगळे लोक हांगासरले सगळे शिफ्ट जाल्ले आसा. पण जाणटी खूब जाणां आसली हांगासर, जाणट्यांक सगळ्यांक दुसऱ्या जाग्याचेर शिफ्ट केल्ले आसा. तुमी हांगा उबे रावले पळय, हांगा कितलो वास मारता तो सगळे गांवांत गेल्लो आसा. हो गांवानूच न्हू, म्हाका दिसता हे 10 किलोमीटर पयस हो वास पसरलेलो आसा. ऍडमिट बी जाला कोण सध्या तरी कोणाक ऍडमिटमेंट करपाची गरज ना, कारण लोकूच ना हांगासर सगळे गेल्ले आसा. कितके जाणां शिफ्ट केला शिफ्ट जाला अबाउट 200 लोक सुमार हांगासरले शिफ्ट जाल्ले आसा. गव्हर्नमेंटान शिफ्ट केला काय ते ना, पयलीं एडवायजरी काल सांगले पळय, पयलीं ते थोडे लोक गेल्ले, काल एडवायजरी येत जाले सांगना फुडें बाकीचे लोक आसले तेवूय हांगासर शिफ्ट जाल्ले. डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाक लागून आयज दनपरा वेलसांवां थळाव्या आनी पुलिसां मदीं गॅर पेटले. लोकांच्या दारात आरबीएन एलान आपली लायन घाल्या. काम चल्ला ती जमीन रेल्वेक मेळोंक ना, थळावे सांगतात. एका जमनीच्या धनयांक आकांत केलो, थंय पुलीस धांवून गेले. ऐकात रिपोर्टर हिरू महालेचो ग्राउंड रिपोर्ट. आम्ही असं सध्या वेलसाव या गावात वेलसाव ट्रॅकाचेर आणि माझे आरबीने रेल विकास निगम यांचे काम चालू आहे डबल ट्रॅकाचे. आणि डबल ट्रॅकाचे काम करतात त्यांना सायडीची दोनूय सायडींची प्रॉपर्टी आहे त्या हितून ते ट्रेसपास केला म्हणटा अशें तशें हांगासले लोकल्स म्हणणें. आणि ते हांगा जी झाडां आसली ती कट केल्या, तशेंच हांगा तेंच्यानी डंप केला तेंच्या प्रॉपर्टी. आणि अजून मेरेन क्लियर कट तांकां सांगून आनी खंयच्या सायडीसून ते ट्रॅक येतलो अजून अशें लोकांचें म्हणा काय प्लॅन दिवंक ना की हांगा विलेज पंचायतीव काय तेंच्यांनी एप्रुवला खातीर काय मावना. आणि हांगा हे दिशेत मारपा खातीर हांगा तशेंच लोकल्स हांगा विलेजर्स जमलेले आसा. आनी तेंच्यांनी म्हणलें की तुम्ही पयलीं आमकां प्लॅन दाखय आणि जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आहात लोकांची त्या प्रॉपर्टीन ट्रेसपास करूं नाका. त्या सायडीन जर पळयत ही जी घरां आहात ही खंय तरी कंपाउंडा भितर हे सगळे जागा वयपाची आहे अशें तेंचें म्हणणें आहा. दुसरी सायड म्हटल्यार अशें तेंकां कळून दिलां की तेंकां अरेस्ट करपाचें अशें तेंकां सांगलेलें अशें तेंचें म्हणणें आहा. आनी ते अरेस्ट जावपाक सुद्दां रेडी आहा अशें तेंचें म्हणणें. आनी हांगा पुलीस खुबश्या हितून संख्येन हांगा येयल्ले आसा. आनी हेच्या फुडें आतां ते कलेक्टराची वाट पळयता सकाळसून हे चालू आसा पूण अजून मेरेन कलेक्टर हांगा पावलो ना. पूण तेंची मागणी आहा की हे जे डबल ट्रॅकाचें काम चालू आहा तेंचे प्रॉपर एप्रुवल प्रॉपर परमिशन करचे नाजाल्यार ते करचे न्हू. आणि जे एनवायरमेंट आणि जे विलेजर्सांक इफेक्ट जाता ती कामां बंद करची अशी तेंची मागणी आहा. This is a private land under certain survey as per the revenue survey records. And the landowner, Mrs. Shalini Barboza Saxena, she has given a complaint, has filed a complaint in the Panchayat, has filed that there has been criminal trespass in her property. Unless they give us a place in Karnataka. And what she has done is she was trying to barricade her area, which the police have stopped. Now, and what has happened, the RVNL official who is here, I don't know his name, he was asked what they are doing there by the SP himself. He said, no, we are building another track. Now that land acquisition is on the western side of the existing track. And this is where, right now where we are standing on the eastern side, there is no land acquisition in this area on the eastern side. So now the RVNL employee himself has said, no, we are building another track. Why it is hidden agenda? Why this matter is not come to the public domain? Why is the local panchayat, which is elected body, not apprised of what is going on? The Supreme Court has clearly said in their order that you shift your line to Krishnapatnam port. There is 2 lines there. You add another 3rd line because there is no gradient, there is no forest. You are not going to forest area nowhere. So आता ये जे RVNL पे आसा आता एक्विजिशन हे नोटिफिकेशन काढलेलो. एक्विजिशन प्रोसेस अजून कवर जावना, कांयच कवर जावना. प्रोसेस चालू असताना हे सायमल्टेनियसली काम कशें स्टार्ट करपाक जाता. बरें तूं काम स्टार्ट करता तुका परमिशन कोणेन दिला. जेन्ना कोण काम करता तेणेन परमिशन दाखोवपाक जाय. खंयची डिपार्टमेंट वर्क ऑर्डर खंयची ऑर्डर दाखय तरी कितें. कांय दाखय नासतना तूं आतां हिंगा येता आनी ट्रेंच बांदता. आता तू म्हणता ट्रॅक तेवटेन आता एवटेन कित्याक बांधता तर तू. रेल्वे इज एक्टिंग लायक अ स्टेट विथ इन द स्टेट. इट डज नॉट बिलीव इन द लॉ ऑफ द लँड. पंचायतीन स्टॉप वर्क ऑर्डर काढलो. पंचायत म्हणटा कोण ते म्हणटा हे कोण सांगपाक. पंचायत इज अ कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी. इट रिप्रेझेंट द विलेज. सो जेन्ना पंचायतीन शोकॉस नोटीस काढला स्टॉप वर्क ऑर्डर काढला हे कशें चोऱ्यांनी काम करता. There is assumption of land, private land,
without any notification, without any notice being given, that and without the process of acquisition going on in this area. So what is this? Is there a rule of law in the state of Goa? That's what I want to know. Are legal procedures being followed? Or can the government do what they want? आमकां रातीची न्हीद पडना. ही खबर आयकून डबल ट्रॅकिंगाची आमकां प्रेशर जाला. एक टॅबलेट घेता थिंग 2 घेताय प्रेशर टॅबलेट्स. See how she's trembling. सगळं डस्ट घरान हे सावंडान न्हीद पडना आमकां. गोवा 365 कुटुंब आले. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सावर्डे कुडचड्या वीज खात्यान शॉक दिवपाक सुरवात केल्या. लायटीची बिलां फारीक करूंक नाशिल्ल्यांक घरात वचोन कनेक्शनां कट करपाक लागल्यात. वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी खंय विभागीय अधिकाऱ्यांक टार्गेट दिला, पूण हे टार्गेट पूर्ण करतना सामान्याची बॉल्सां टार्गेट जावपाक लागल्यात अशी लोकांची भावना जाल्या. हे मोहिमेचे थळावे फुर्योज जाल्यात. काल सावड्डे कुडचडे वाठारांतल्या बिलां फारीक करूंक नाशिल्ल्यांची लायट कनेक्शनां तोडपाची मोहीम वीज खात्यान सुरू केली. ताचेर बरोच बोवाळ चल्ला. लोक म्हणटात ही सरकाराची दादागिरी. सरकारान मनीसपण दाखोवपाक जाय. लायटीची बिलां फारीक करपाक थोडो वेळ दियात. शिवसेनेन जाल्यार वीज विभागाक शिटकावणीच दिल्या. आयकात शिवसेनेचो फुडारी नंदकुमार नायकाक. शेजारी नेबर आसा तेजे डायरेक्ट तुगेलो इलेक्ट्रिसिटीचे जे कनेक्शन आसा तें डिस्कनेक्ट केलें. आनी सडनली हांव म्हाजे धंद्यार वचपाक भायर सरलो. ते वेळार सडनली दोग तीग जाण येयले गबा गबा गप करून, जशे टेररिस्ट येता तशे येयले आनी म्हाका विचारपाक लागले की नम्रता नायक कोण. तर हांवें म्हणलें म्हाजी मिसेस. ना तिजे म्हणपाक लागले बिल उरलो म्हणपाक लागले की त्या खातीर आमी डिस्कनेक्शन करपाक येता म्हणपाक लागले. हांव एग्री जालो. कित्याक सद्या परिस्थिती मार्केटात जर पळयत जात या सामान्य लोकांक भयंकर हाल आसा की आतां जे पयलीं जशें चलतालें कोरोना आफ्टर म्हळ्यार कोरोना नंतर ज्या पळय लोकांक हांगसर परिस्थिती अशी जाल्या की एक वेळ जेवपाचें तांकां विचार करपाक पडटा की बाबरे आयची रात आमी कशी वतली. तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता की तुमी धाडात, अवश्य ड्युटी करात. पूण हे जे पळय नवीन कोण जे पळय तयार जाल्या एक इंजिनियर म्हणून ते स्वताक कितें समजता म्हणटा आमकां खबर ना. तशें म्हाजें 5,800 बील आहलें की म्हाजो चलो म्हयन्या तें तुगेलें जीपे करतालो ऑनलायनीचेर. पूण लकीली कितें जालें तेडेन पयशे ना जाल्ले. ना म्हणलें म्हणून आमकां कोण दिवपा ना. आनी गोवोरमेंटाचो जो कितें पयसो आसा तो आमकां भरपाकच जाय, हो चुकोना ह्या मताचे आमी ठाम आसात. हांव ताका सांगलें आमी घराडे येयला डायरेक्ट येयले, घेट काडले आनी आमच्या घरा भितर सरले. अरे बाबा म्हणलें कितें जाल्लां. ना बाबा मिटर कट करपाकच जाय. ही खंयची भाशा. हांवें म्हणलें अरे एटलिस्ट म्हणलें 10 मिनटां दी, 10 मिनटां दी. तेन्ना तुका भरताना हाडून दिता. ना म्हणपाक लागलो तो कट करपाकच जाय. ताका हांवें मागीर धमकी दिली. तुजी कापस्तान म्हणलें पळोवया म्हणलें. तूं म्हणलें म्हाजें मिटर जावं म्हणलें जे कनेक्शन जें आसा तें तूं कट करूनच दाखय म्हणून. कालच्यान सावर्ड्या कुडचड्या हातूंत भितर डिस्कनेक्ट एक सामको सपाटो लायिल्लो आसा आनी अनेकांक हाका त्रास भोगलेलो. अनेकांनी कोणा कडेन घरा कडेन दुयेंस आसा, कोणी घरा कडेन आसना, कोण कामाक गेल्ले आसा, कोणा कडेन पयशे आसना, अशे अनेक इश्यू आसता. सरकारान की एक म्हयने पयलीं OTS खातीर एप्लाय दिल, 1 म्हयने एप्लाय करून मागीर आमी डिस्कनेक्ट करतले अशें सांगलें. पूण कालच्यान जेन्ना हांव जेन्ना ही कडेन उलयलो की अशें आसा लोकांक खूब त्रास जाल्या आनी हाजेर तुमी कितें तरी हें करपाक, तेन्ना ही म्हणपाक की आमकां वयल्यान सरकाराक जें चीफ आसा चीफा कडच्यान आयला की आमकां 400 आमकां टोटल जे टार्गेट आसा 201 डिविजन सब डिविजन आसा, एक सब डिविजन 200, तशें आमची 4 सब डिविजन 800 पर डे 800 डिस्कनेक्ट करपाची. एक हातूंत असोच कळटा की सरकाराक लोकांचे रिवेंज घेवपाक जाय काय असो लोकांचो हें जाल्लो आसा की 400 डिस्कनेक्ट करून कितें मेळटलें. डिस्कनेक्ट करून लोकांले दिसाचें काम आसतलें, लोक घरा कडेन आसपाना, लोक रातचे येतले आनी लायट म्हळ्यार एक मेन. आनी ती लोकांक डिस्कनेक्ट करपाचो एक टार्गेट धरला काय पयशे कलेक्ट करपाचे. हांवें जेन्ना चिफाक फोन केलो, चिफान सांगलें की आमगे टार्गेट आसा 400 कोटी एक कडेन करून आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय, आमकां गोंयचो डेव्हलपमेंट करपाक. त्या खातीर आमी ती हेका हांवें तेन्ना 400 कोटी लोकांले घेवन आनी लोक तर भिया ताका सांग की तुमकां एक टायम दिलो लोकांक. तेन्ना विचारलें, तेन्ना म्हणपाक लागलो की आमी ऑलरेडी लोकांक सांगला की लोकांक टायम दिलो, लोकां हाजे पयलीं टायम दिलो लोकांनी आमी कितें आयकुना. त्या खातीर आमी हें केलां. लोकांक एक म्हणणें आसा की आमकां थोडो टायम दिवचो. आनी गोवा 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार. भारत वेगवेगळ्या धर्मांनी बांदिल्लो आनी उत्सवांनी सजिल्लो देश. दर वर्सा जानेवारीची 14 तारखेक मकर संक्रांतीन हेर उत्सवाक आरंभ जाता. पूण परंपरे कडेन पळोवपाचो लोकांचो ट्रेंड बदलपाक लागला. दिवचली तरी तसो वारो घोळटा. पळयात.
वर्सातलो हो पयलो सण. सूर्याच्या मकर संक्रमणाचो पयलो दीस. भारतभर हे खीण वेगवेगळ्या चालीरितींनी मनयतात. मकर संक्रांतीक कापणी उत्सव अशेंय म्हणटात. कांय जण परंपरा जपतात, पूण कलाकारांनी आपलो पॅटर्न बदलपाक जाय. कलाकृतींनी सृजनशीलता हाडपाक जाय अशें दिवचलच्या गिरायकांचे म्हणणे. ऐकात विक्रेत्यांक. हा धंदा पहिलीपासून आहे, पारंपरिक धंदा आहे. खूप 3 पिढ्यापेक्षा जास्त अशी पिढ्या झालेल्या आहेत. आम्ही आता हे हळदी कुंकवाचं आहे ना, ह्या 10 वर्षात म्हणजे प्रमाण वाढत झालं आहे त्यांचं. पहिली असं कमी खप असायचं आणि आता तो खप हळूहळू वाढत चालला. पहिल्यांदा कसं फक्त काय जे साधे ऑइलचे कलर, साधे कलर, वॉटर कलर तेच त्या न्यायचे. वॉटर कलराचे केलेले बुडकुडी असतात तीच न्यायची. पण आता काळ बदलला आहे, लोकांचे दृष्टिकोन बदलला आहे. लोकांना आता नवीन नवीन असं काहीतरी पाहिजे. म्हणजे ऑइल पेंटने तयार केली बुडकुली, त्याशिवाय खडे हे लावून जरी वगैरे लावून केली तशी बुडकुली लोकांना पाहिजे आता. आणि पुढे जाऊन आता त्याच्यावर ऑइल पेंटाचं काम करून वर पाना फुलांची नक्षी अशा प्रकारची बुडकुली आता लोकांना पाहिजे असते. त्याच्यामुळे हा धंदा हळूहळू वाढत चालला. हे आता आमचे बुडकुल्यांचे बी काम चालू आसा हळदी कुंकवाचे. आता हे पहिली लोकांक ते साधे डिझायन असले, आता न्यू डिझायन येयल्या. ते असे येता, ते गोल्डनान येता आणि दुसरे वेगवेगळे डिझायन जाय पडटा आता. आणि टिकले लायलेले असे बी जाय पडटा. न्ही आनी पयलीं सेल कसो कितें आसलो आनी आतां कसो जाला? पहिली मातशे सवय असले, आता हे डिझायनचे म्हटले मातशे म्हारग येता ते आणि टिकल्यो बीन म्हारग येता. त्या खातीर आमकां बी तशें दिवचें पडटा. न्ही पयलीं आतां म्हणजे अशे जनरल लोक व्हरताले आनी आतां ऑर्डरी दिवन व्हरता अशें? आता ऑर्डरी दिवन व्हरता. म्हणजे जेन्ना हे डिझायन जाय तशी डिझायन सांगून वयता ते. म्हणजे कलर जाय तशे सांगून वयता. पयलीं ते आमी करून दवरताले तेच व्हरताले पयलीं. म्हणजे आतां ऑर्डर तुमची वाडले पयलींच्या परस? ऑर्डर वाडल्या मातशें. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. SGPDAचे ऑफिशियल वेबसायटीचेर घातलेले मडगांवच्या 2031 आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅनांक कांय जाणांनी हरकत घेतल्या. खास करून गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हे संघटनेन खर विरोध परगट आयला. ओडीपीचो पुराय ड्राफ्ट स्क्रॅप करचो तांच्यांनी मागला. मडगांवचो ओडीपी लोकांच्या मनासारको जावंक ना, देखून तो बेगोबेग फाटी घेवचो. इतलेंच न्हय, तो स्क्रॅप करचो अशें मागपी निवेदन सावथ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या वांगडी सचिवाक भेटयला. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हे संघटनेन ह्या प्लॅनाक वट्ट 28 हरकती घेतल्यात. प्लॅनाचें पुराय ड्राफ्टिंग चुकीचें जाला अशें तांचें म्हणणें. डिफेक्टिव्ह म्हळ्यार ते पयशांक कंप्लायंट बारीक पयशांक जाल्यार रस्ते सडनली इन द मिडल ऑफ द सिटी आर फाउंड इन डेड एंड्स. रेल्वे लायन्स आर सडनली फाउंड एज अ डिस्कनेक्टेड, डिसजॉयंटेड. सो अशें जावपाक शकना न्हू. सो वी आर प्लॅनिंग फॉर 2031 when we are planning, we cannot have a plan, draft plan that is put in a public domain which is defective. तुम्ही सारको प्लॅन गव्हर्नमेंटाक धाडपाचो न्हू. वेन यू पुट अ करेक्ट प्लॅन फॉर दॅट टू 2031 ताची प्लॅनिंग बरोबर जातलें न्हू. आतां तूं प्लॅनूच तूं रॉंग धाडटा, प्लॅनूच तूं यू से वीच इज डिफेक्टीव, देन हाव यू आर गोइंग टू गो इन फॉर प्लॅनिंग? Planning is not possible with this type of a plan that is in public domain. It is completely wrong. And plan, as per these initials that were signed, it is saying the plan is drawn by somebody. Then it says plan is checked by somebody. The drawing is checked by somebody. Now, if you are going to draw this plan, the drawing goes to law, then you are not going to disconnect the roads. No? Roads are disconnected. And they कितले किलोमीटर डिस्टन्स आहा and dead ends आहा पळयल्या. So this plan, though it is shown and drawn, it is not drawn. ते कंप्युटर एनिमेशन खंय तरी केला आनी जॉयंट करतना तेचे ग्राफ्टिंग बरोबर जावना.
grafting wrong जाला. As a result, entire plan is wrong. Cartographic blindness and could not identify deficiencies in this plan or must have been bribed by the private company Turbo Sketch. Not only should this draft ODP must be junked, further criminal proceeding must be initiated against all the 4 signatories, Wilfred Dissa, Ranjit M. Burkar, R. Paulo Gomes and Prakash M. Naik that has signed this plan, causing loss to the public treasury. And this is just the appetizer in this. There are 28 objections आम्ही raise केले आसा. गोवा 365 खातीर मडगांव सावन संदीप तुयेंकार. आणि आता वेध हवामानाचो. फुडल्या कांय दिसांत हवामान बदलचो ना, मळब नितळ उरतले, शेळें वातावरण अनुभवपाक मेळटले. बेरेस्तार सुके हवामान पळोवपाक मेळटले, मळबय नितळ उरतले. चडांत चड आनी उणेंत उणें तापमान 33 आनी 18 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. सकाळी दव पडटलो. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. 15 मेरेन गोंयांत सुके वातावरण. बेरेस्तारा कांय कडेन दव पडटलो. चडीत आनी उणें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 18 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 4-5 दिसांत तापमानात बदल ना. बोटीच्या मालकांक शिटकावणी जारी करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.